जेजू न्हू आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे म्हणून दोंगरा वयलो प्रसंग सुरू केल्लो. रुदन करतली सादी बोळी अशे 8 बागींचे शिकवणेंत जायत्यांक सर्गींचे रास तांचे म्हणून जेजून म्हळा. आयचे सुवार्तेंतली लाणां 8 बागींत सांगल्ली म्हूण शांच म्हणयेत. जेजून आपल्या शिसांक मिसांवाक धाडटाना पाळूंक सांगिल्ली जिनिये रीती ल्हानांक दिल्ली शिकोवण अशें जेजूची शिकोवणूच बापान उगडाप केल्ल्यो संगती. अशें पळयतना जेजूची शिकोवण आयकोन ती पाळून जेजूचो पाटलावी जाल्ली नीज अर्थान जेजून सांगलेली ल्हानां. जेजूची शिकोवण जोडची ही ल्हानां जेजूच्या सर्गींच्या बापा संगी एक नवो संबंध जोडतात. कित्याक जेजू न्हू ल्हानांक दिवची शिकोवन ती बापा तावनूच येता. बापा शिवाय जेजूची वळखच कोणाकी जायना आनी बापान कुशी वेल्या शिवाय जेजूक कोणी वळखूंक शकना. जेजूक वळखल्ली बापागी वळखतात. जेजू मुखांत्र आनी ताचे शिकोवणेन बापाचे कुशे प्रमाणे साद्यांक वा ल्हानांक वा ताच्या पाटलाव्यांक सर्गींच्या राजाचे गूट उगडापे जाले. जेजून ह्या खातीर बापाक थँक्यू म्हणचे आमकां लाभलेल्या सर्गी राजाचे शिकोवणे देण्यांचे वर्तेपण आनी मोलादीकपण परगडता.